ह्या वाठारांत जे लोक दुसऱ्या देवांक पुजताले वो वर्गो करताले वो तांची पुजा करताले तांचे मदें हो जीव देव हाजीर आसा जो पेद्रू उचारता तो तूं देवाचो पूत तूं जीव देवाचो पूत म्हणजे कितें जेजू जीव देवाचो पूत म्हणजे जेजू देवाच्या सैमाचो आनी ताचो पूत जावन तो आमचो मेसाया आनी सोडवणदार तो जावन आसा खरो देव आमचे मदें आनी हेंच तो जेजू ह्या आयच्या शुभोतान सांगूंक सोदता की दुसऱ्या देवा सोशी वचपाची गरज ना कित्याक तुमचो खरो जीव देव तुमचे मदें हाजीर आसा आनी ताचे लागींच तुमी येयात हीच शिकवण आमी आयज ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां घेवंक जाता. म्हाज्या भावान भयणो होच प्रश्न जेजू आयज तुमकां करता आनी आमकां करता. आमचो जबाब ह्या जेजूच्या प्रश्नाक कितें काय आमी तरी पूर्णतायेन जबाब दितली जाल्यार आमी क्रिस्त जीव देवाच्या पुताक आमचो मेसाया ताचेर भार धरून जिवंक गरजेचें. हेंच एक आमच्या धर्माचें मुळावें सोत. हें सोत आमकां सासणीक जिविता लागीं पावयता. आपल्या पुता उद्देशीं जेजून देवा बापान मनीस कुलाक सासणीक जिवीत फावो केलें आनी हातूंतल्यानूच ताणें आमकां आपलो मोग दाखोवन दिलो आनी ह्या संवसारांत तोच आमचो सोमी आनी ताचेरूच आमी आमचो भार धरूंक आयचें वाचप आमकां आपयता. आयज जायतीं जाणां आमी जिव्या देवाक सोडून आमी दुसऱ्या देवा लागीं वतात. हांव म्हणिना दुसरे देव म्हणजे दुसरे धर्माचे देव म्हणून आमी आमचेच मनशान केलेल्या देवा लागीं वतात. म्हणजे कितें आमच्या गर्वाक आमी चड बुजतात. आमी आमच्या रागाक वा आमच्या व्हडपणाक वा आमच्या वस्तूंक संवसारीक वस्तूंक ज्यो आसात तांचेर आमी चड भरवसो दवरलेलो आसा. तांचेर आमी चड भार दवरलेलो आसा. आयज जेजू हो प्रश्न करून आमकां आपणाचो अशी आपयता. आपूण जावन आसा खरो जीव देव आपणाचेरूच भरवसो दवरात म्हूण तो आमकां आपयता. आनी भाग्यवान पेद्रूच्या जेन्ना भाग्यवान पेद्रू हें उचारता बापाच्या आदारान तेन्ना जेजू ताका पेद्रू तूं सुभागी हीं उतरां म्हणटा. म्हाज्या भावान भयणो सद्दां आमी मागणें करता आसतना तीच करता आसतना आमी स्वतमानता म्हणटात. हें आमी म्हणटा आसतना भावार्थान करुया कित्याक हेंच जावन आसा आमच्या भावार्थाचें आमच्या धर्माचें मुळावें सोत. आमी तें उचारतात तें भावार्थान उचारुया आनी होच भावार्थ उचारून जियेवन आनी परगटून जेजू मुखार सुभागी जावंक आमी वावरुया.